नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव करता कल्लेचे हुमण। हांवें कल्ली घेतल्या, तरी कल्ली हांवें बाजारांतल्यानूच कापून हाडल्या आनी आतां हांवें ती धुवन बरी साफ करून घेवन ताका 1 चमचो मीठ लायला। हुमण करपा खातीर आमकां साहित्य कितें कितें जाय तें पळोवया। हांवें हांगासर 1 वळ्याची सोय घेतल्या, अर्द नाल कातून घेतला। तरी आमकां मिक्सरान ग्राइंड करून घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता अर्द चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो सुकी कोथमीर घालता, 1 चमचो घालता हांव मिरचीची पावडर। तर मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितली तिखट जाय त्या प्रमाणे थोडी कमी जास्त करात। 4 घालता हांव पेपरकॉर्न, आमटाण थोडी घालता आणि कानो घालता हांव वाटपाक। तर आतां हांव हातून उदक घालून हाजे एकदम फायन पेस्ट करून घेतले, एकदम बारीक वाटून घेतले। तशेंच आमकां फोडणी करपा खातीर कानो लागतलो बारीक चिरून। तर हांगासर हांवें 1 कानो बारीक चिरून घेतला आणि पाव चमचो हांवें मेथी घेतल्या। तरी आमकां फोडणेक लागतली। गॅस चालू करून गॅसार हांवें तोप तापत दवरला, पॅन तापत दवरला। तर तातूंत हांव 1 चमचो भर तेल घालता आणि हांवें हांगासर खोबरेल तेलाचो वापर केला। तुम्ही दुसरे खंयचे जे तुम्ही कुकिंग करपा खातीर तेल वापरता ताजो वापर केल्यार जाता। तेल तापले तशें तातूंत हांव घालता मेथी। मेथी मातशी ब्राऊन कलर जाली, आतां तातूंत घालुया आमी कानो। कानो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। कल्लेच्या हुमणाक फोडणी दिता आसतना कानो बारीक चिरून घेवपाक जाय आनी तसोच तळसुनूय बी बरो घेवपाक जाय। ते फोडणेचो वास बरो हुमणाक येता आनी हुमण खूब रुचीक लागता। कांद्याची फोडणी मस्त जाली। आतां तातूंत आमी ग्राइंड केला ती मिरसांग घालुया। थोडेशें उदक घालता हांव तातूंत। हुमणाचेर अशी बरी फोडणी कांद्याची दिसपाक लागल्या। आतां बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। आतां हुमणाक खतखतो येवपाक लागला। आतां आमकां तातूंत नुस्तें घालपाक जाय, करली घालपाक जाय। आतां हांव गॅसाची फ्लेम लो करता आनी तातूंत हांव नुस्तें घालता, कल्ली। आणि आता लो फ्लेम दवरून आमकां एक 4 ते 5 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय, नुस्तें शिजपाक जाय। आणि आता तातूंत आमी घालुया चवी पुरतें मीठ। आता पळया 5 मिनटां जाली। लो गॅसाचेर हांवें शिजोवन घेतले आणि नुस्तें बी आमचें बरें शिजलां। खूब वेळ शिजयलें जाल्यार ते काटे काटे जाता, कारण कल्लेक काटे खूब आसता। ताका लागून एकदम लो गॅसाचेर शिजोवन घेवप। पळयात आता मस्त शिजला आणि माझे हुमण तयार आसा। कल्लेचे हुमण खोबरेल तेल आणि मेथी फोडणेक घालून खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करून पळयात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करू ना जाल्यार सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।